2022च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाल सामको तोंडार पावला। देवाची कृपा तांचेर उरची आनी हो निकाल तांचे वाटेन लागचो म्हूण घडये उमेदवार देव दर्शन घेवपाक लागल्यात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो रिपोर्ट। गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाक आता निमणे कांय दीस उरल्यात, पूण ह्या निकालाचो भाजपाक कसलो भंय तर दिसना न्हू। हाचे फाटले कारण लेगीत तशेंच आसा। निकाल जावचे पयलींच भाजपाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातल्या शनी शिंगणापुराक वचून शनिदेवाच्या पायार माथे टेकयला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शनिदेवाक अभिषेक करून एक सप्तक लेगीत जावना, म्हळ्यार उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान लेगीत 4 मार्चाक शनिदेवाक नतमस्तक जावन आपल्याक मडगांवांत जैत मेळूंदी आनी गोंयांत भाजपाचे सरकार येवनी अशें गाराणें घातलां। हे वेंचणुकेंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सांखळे मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यासयत काँग्रेस, मगो, आप आनी अपक्ष अशें धरून वट्ट 8 उमेदवारांनी वेंचणूक लढयली आनी गोंयांतले सगळ्यांत चड म्हळ्यार 90% मतदान ह्याच मतदारसंघांत जालें। जाल्यार दुसरे कडेन उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकाराच्या मडगांव मतदारसंघात ताची मुखेल लढाय आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांच्या वांगडा आशिल्ली। ह्या मतदारसंघात लेगीत 5 उमेदवारांनी वेंचणूक लढयली आनी ह्या मतदारसंघात सुमार 75% मतदान जालें। देखून आता ह्या दोगांचेर शनिदेवाची कितली कृपा जाता ते येता त्या 10 मार्चाकूच उघड जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।